हांगा म्हाजे सगळे वांगडी नगरसेवक आसा, तशेंच आमचे मंडळ अध्यक्ष बाब हरीश नायक। आज तुमकां खबर आसतलें आमचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेश रवी नायक सर ते तेन्ना आमकां सोडून गेले। ताच्या नंतर आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान ह्या मतदारसंघाची जबाबदारी घेतली। तेन्ना पयर 24 तारखे ह्या दिसा केतन भाटीकर ह्या मनशान काँग्रेस पार्टीक जॉइन जाले। त्या दिसा ताणें आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर खूब टिका केली। त्या टिकेक आमी निशेध करता। ते उलयले की हांगा गोंयचो मुख्यमंत्री काय फोंडेचो, ते म्हाका दिसता त्या मनशाक खबर ना की मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी फूल आमच्या राज्यान आसा। तेन्ना हांगा तेंच्यांनी जबाबदारी घेतल्या कारणान तेन्ना आमकां तेंचे विचारप आसता की दोतोर आमचे सदांच आमकां विचारता काम कितें आसा, तेन्ना आमी सांगून आमचें काम पूर्ण करून घेता। काल नागदर्याच्या वाठारान थंय सुद्दां ते इनॉग्रेशनाक येवन गेले। त्या आनी केतन भाटीकर त्या दिसा उलयले की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम केलो, खूब टिका केली। हांव ताका विचारपाक सोदता की सरकार तुमच्या दारी ते कार्यक्रम समज तेन्ना केल्लो तेन्ना ते कितें आयले थंय? ते थंय मुख्यमंत्र्याक आमच्या विचारपाक आयले तेन्ना तेंच्यांनी अशेंय म्हटलें की सर्जन ना आयडीन। थंय आतां पळयत जाल्यार 2 सर्जन आसा आनी लोकांची सेवा बरी जाता, सर्विसूय बरी जाता। आनी हांव इतलें सांगता की आज सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेस पार्टी भारत देशांत तेंचे कितें हाल आसा। आज ह्या मनशान प्रवेश करून आनीकय म्हाका दिसता फोंडे काँग्रेस पार्टी आनी काबार जाल्ली आसा हेच्या प्रवेशा लागून। कित्याक तेका ह्या मनशाक फक्त उलोवपाक जाणा, तो फक्त ढोल मारपाक आवाज करपाक जाणा। हांव म्हणटा काम पळय तूं, सगळें प्रत्येक तुका दिसता जाल्यार सारकें पळोवन टिका कर, बेश्टी उगीच टिका करूं नाका। आनी हांव मागता आतां मुखार आमच्या दळव्यान आपले विचार मांडचे। पयर मंगळार दीस केतन भाटीकर हांणी काँग्रेस प्रवेश केलो आनी तांणी एक प्रवेश खंयच्याय मनशान खंय वचचें जण एकल्याचें मत, म्हणून प्रवेश करतना ताणें आपले भान सगळें विसरलो आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर टिका केली। हांव पयले सुवातेर ताका सांगूंक सोदता, तो प्रत्येकदां प्रेस घेता आनी कितें ना कितें बडबडटा, ताची ती एक संवय जाल्ली आसा, कित्याक ताका कोण उत्तर दिनाशिल्लें अशें दिसता। म्हणून आमचो मुख्यमंत्री जशें आमच्या विरेंद्रान सांगलें, हो मुख्यमंत्री फोंडेकारांचो न्ही, हो मुख्यमंत्री सगळ्या गोंयकारांचो। आनी फोंडा मतदारसंघाचो आमदार त्यांचें निधन जाल्या नंतर आमच्या फोंड्यान ज्यांनी आसरो दिलो, म्हणजे जे आमच्या हांगा पालकाच्या रुपान जे हांगा आयले आमचे मुख्यमंत्री, आनी ताच्या पयलीं सुद्दां सदोदीत फोंडेकारां खातीर फोंडेची जी कामां आसात ती आमी मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरताले आनी मुख्यमंत्री ती योग्य ते दिशेन ते कामां सुरळीत करतालो। आयज हो केतन भाटीकर आमचे जेन्ना आमदाराचें निधन जाल्या नंतर 12 दीस जातकूच ताणें एका न्यूज चॅनलाक ताणें इंटरव्यू दिलो की हो सीट मगोक जाय म्हणून। मागीर ताणें आनीक 15 दिसांनी आनीक इंटरव्यू दिलो की आमचो मित्र बाब आनंद नायकाक जर BJPन दिली जाल्यार तो फाटीं सरता। हांव ताका आतां तो काँग्रेस पक्षान गेला, आतां फाल्यां पार्टीन जर कोणाकूय दिली आनंद बाबाक दिली जाल्यार तो फाटीं सरतलो काय कितें, तो रावचो ना जशें ताणें सांगिल्लें। तो आपले गेले 4 वर्सां मुख्यमंत्र्याची स्तुती करतालो, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची सगळ्या मंत्र्यांची स्तुती करतालो। आनी एकाच दिसान ताका स्वप्न पडलें की आनी मुख्यमंत्र्याचेर तो टिका करपाक लागलो, भारतीय जनता पार्टीचेर टिका करपाक लागलो। ताणें एक स्टेटमेंट केलो, बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है, तो चुकीचो। जेका नाम आसता तो केन्नाच बदनाम जायना, बदनामूच मनीस सदांच बदनाम जाता, हें हांव ताका सांगूंक सोदता। आनी तो आपली जी भुमिका आसा पळय ती ताणें दुतोंडी भुमिका ती ताणें परत स्पश्ट करची। आयज इतले दीस तो एक एम्बुलन्स महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची एम्बुलन्स घेवन भोंवतालो। जेन्ना ताणें सोडली ताणें आतां तो थंय तांचो आमचो एलायन्स पार्टनराचो जो सिंबल आसा तो काडला, पुणून ती एम्बुलन्स अजुनूय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या नांवार रजिस्टर आसा, ती घेवन हो भोंवता काँग्रेस, हो जो काँग्रेसचो बावटो घेतला एका हातान आनी एका हातान आमचेच एलायन्स पार्टनरची तो घेवन भोंवता। तर केतन भाटीकारान आपली पयली भुमिका स्पश्ट करची, कित्याक मगो भाजपचे युतीचे सरकार गोंयांत
बरें काम करता. आमचो जे सुदीन ढवळीकर जे आमचे मंत्री आसात ते फोंड्याचे तांचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर काम करता. आनी हो केतन भाटेकर एक सगळ्यांक सांगता की आपूण थोड्यांक सांगता की आपूण निवडून येतलो ह्या वटेन त्या वटेन वतलो. ही सगळी तांणी जी आपली ताजे षडयंत्र आसा आनी लोकांक सांगता फटींग सांगता ती फटींगपणां पयलीं बंद करची. कित्याक सगळे फोंडेची जनता जाणा की फटींग जी म्हणून जाका वळखता तो मनीस. आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर हेज्या फुडें सुद्दां तांणी जर कसले आरोप केले जाल्यार आमी ताका योग्य वेळेर योग्य ताका उत्तर दितले तें सांगता. आज वीरेंद्र ढवळीकर आणि अब्दुल रवी जे सांगले की तेणे केतन भाटेकरान जेन्ना प्रवेश केलो काँग्रेसीन तेणे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे आरोप केले. हांव तुमकां सांगपाक सोदता सगळ्याक की जेन्ना म्हाजे वडील जेन्ना निधन जालें ते नंतर हांगा आमदार नाशिल्लो तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणे आमची सगळी जी कामां रवी नाईक सरान जी तेन्ना सगळी आमची जी एक्सप्लिनेशन मिनिस्टर ऑफ रुरलाक आशिल्ली वेगवेगळी कामां ती आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक पालकमंत्री अशे स्वरुपान ते आयले आनी हांगा सगळी जी कामां पेंडींग वेरी मच फायनल रुरलाची सगळी आशिल्ली सगळी कामां चालू आशिल्ली आनी ती उरिल्ली ती आमकां तेणी स्पिडअप करून आमकां कामां सगळी आतां सगळी कामां सुरू जाली. आनी तुमी पळयलां सगळीं कामां तुमी प्रेस सगळे कडेन आसता. आनी पळय योगा काल आमचो फंक्शन आशिल्लें गृह कॅम्प आशिल्लो ते कॅम्पाक सुद्दां CM सर आयले आनी तेन्ना तो रस्त्याचे थंय आमी थंय ते जेन्ना त्या फंक्शन आयले तेन्ना थंय आयल्यान तेणी थंय कामां सुरवात केली. आनी हे सुरवात करता आसतना CM सरान आतां गृह कॅम्पाक सुद्दां खूब बायलां आयली. तेंचे कितें जालें थोडे आधार सिडींग जावं नाशिल्लें थोडे बारीक बारीक हेच्या खातीर पेपर हो सबमीट करूं म्हणजे कामां थोडी तेंची क्लियर जावं नाशिल्ली ती सुद्दां काल म्हाका आमी सगळे जाण रावले की हांव धन्यवाद म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सरकाराक की आमच्या सरकाराक की तेणी हे स्किमी जी कॅम्प दवरला तातूंतल्यान ही बायलांक खूब हेल्प जाली. बारीक पेपर 1-2 पेपरा खातीर जे कितें उरिल्ले ते सगळे क्लियर जाले. आनी पयलीं सुद्दां सरकार दारी सुद्दां खूब लोकां जे आयले तेन्ना थंय सुद्दां लोकांनी खूब प्रॉब्लम जाले. आनी हे सरकार दारी हे एवरी इयर करता डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे सरकार आशिल्लें की आरोप केला. आनी हें करता आसतना तेणें राजू कला मंदिराचेर आरोप केलो की सांगलें कोणूच कलाकार ना. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हातून नितीन कोलवेकर हो एक मेंबर जावन आसा तो फिल्म एक्टर आनी डायरेक्टर ऑफ ड्रामा तो नितीन कोलवेकर बाब आसा. दुसरो आसा रघुनाथ साकोर्डेकर जोय ड्रामा आनी फिल्म एक्टर जावन आसा. तसोच तिसरो आसा तो महेश शिलकर तोय ड्रामा एक्टर आनी बॅकग्रावंड म्युजीक ते टॅक्निकल फिल्डांनी आसा. मागीर 5वो आसा सुरेकर नायक तो ड्रामा आर्टिस्ट जावन आसा. तेच्या नंतर आसा आमचो अशोक नायक तोय ड्रामा आर्टिस्ट आनी बरो एक्टर जावन आसा. तशेंच आगोस्तीन फेर्नांडीस तो सुद्दां एक तियात्र आनी कार्निवालान खूब तो इनवॉल्व आसता. सो आनी तशेंच बाकीचे आतां अभिजीत गावडे आनी जो एक पंच जावन आसा पूण तो लोकांक रिप्रेझेंटेटीव तो लोकांचो पंचायतीचो कुटी खाणे पंचायत एक रिप्रेझेंटेटीव पूण लोकांचो रिप्रेझेंटेटीव ताका थंय आयलो कितें हें जालें तो एक आसा. तसो मुन्सिपालिटीचो शौनक भगत तो कावन्सिलर फोंडा मुन्सिपालिटीक रिप्रेझेंट करता सो ताका एक घातला. आनी एक सुनील खेडेकर आसा तो एक्स पंच तोय थंय पंचायत एरियाक रिप्रेझेंट करतालो. सो आनी हांव एक आसा सो हांव चॅरपर्सन आशिल्लो. हांव न्यू हांव 2दा चॅरपर्सन आशिल्लो आनी हांवें खूब हांगा कामां केल्या. म्हाजी खंय हांवें कामां केल्या ते सगळ्यो पार्ट्यो आसा अशी न्ही. हो हे जे हो उलयता पळय हो एक रिप्रेझेंटेटीव सुद्दां ना ताका कांय खबर सुद्दां ना. आमी 2 वर्सां हांव चॅरपर्सन काम आशिल्लो. हांव आतां 8 वर्सां कावन्सिलर आसा. आमी लोकांची खूब कामां केलां मुन्सिपालिटीतून सरकाराचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं मागीर बाकी सगळे मंत्री आमकां सगळे हांगा हेल्प करता. आनी आमी म्हूण हांगा इतली सगळी उदरगत पंचायत एरियांनी जाता फोंडा मुन्सिपालिटीनी जाता. सो नॅगेटिव्हिटी पॉलिटिक्स करपाक जायना आनी म्हाका लोक वळखता आनी हांवें जेन्ना चॅरपर्सन आमी खूब सगळें काम करून हाडलां. आनी जे वेगळे जे काम CSR फंडांतले आमी पार्क आसूं मागीर आमचो मास्टर प्लॅन जाला तातूंत आमकां पार्क 5 कोटीचो सँक्शनाचें काम सुरू जातलें. सो काम हें चालू आसा लोकांक दिसता. आनी पयस पंचायत एरियान आमी वेगवेगळे रवी नायक सरान जे केल्लें काम जी इस्टिमेट टेंडर करून कामां तळयेचें आसूं मागीर प्रोटेक्शन ऑफ लेक आसूं
थ्रू रेलीज रोड्स आसूं हे सगळें काम ते सुरू जालां. अशें न्ही की सर आमी तो अशें उलयता की तशें कांयच ना अशें करून, पूण आमी सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बरें कार्य करता, सगळ्या खातीर काम करता. आनी म्हणूनच आज तुमकां पळयलां तुमी झेडपी इलेक्शनाक सुद्दां फूल गोंयच्या लोकांनी आमकां इतलो बरो मॅन्डेट दिलो. अशेंच आतां हांगाय आमी बाय इलेक्शनाक सुद्दां खूब मतांनी जिखताले. लोकांक आमी नेगेटिव्ह पॉलिटिक्स करना आनी म्हाकाय लोक वळखता. आनी आमी सगळे आतां हांगा कावन्सिलर आसा, आमचे पंचायतीचे मेंबर आसा, सगळे लोक आमी डॉक्टर प्रमोद इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मार्गदर्शन आनी यांचे जे सरकारी अधिकारी आसा त्यांचे अधिकारी सुद्दां हांगा काम तेंचें बरें काम आसा ते करता आनी लोकांक हेल्प करता. आनी बाकी जितली कामां आसात ती सगळी पूर्ण जातली. आनी आनी जे ID हॉस्पिटल सुद्दां CMान सांगलां की एड कितें कितें इश्यूज आसा ते सुद्दां CMाक सांगलां ते सगळे सॉल्व जातले. पूण हांव जेन्ना वता मेडिकल तो ID हॉस्पिटलांत कितले लोक येता थंय आमी पळयलां लोक येता ते सगळे फॅसिलिटीज घेता. आनी जी कमतरता आसा ती सुद्दां CM जारी सरकार सांगलां की आतां सद्या सर्जन आसा ते 2 सर्जन आसा, पूण आनी सर्जन सरान सांगिल्लें की ते एड दिला ते आमी घेवपाचे हेजेर आसा, ते प्रोसेस चालू आसा. ते जशे एड दिला ते प्रमाणे जेन्ना एप्लिकेशन रिसीव जातली तेन्ना ते डॉक्टर आनी अपॉयंट जातले. सो हांव परत एकदा आमी सगळे निशेध करता केतन पाटील जे उलयता ते नेगेटिव्ह तसले आमी केन्ना आमी काम करून दाखयता. आमी सगळे पंच आमी फिल्डार काम करता आनी सगळे कडेन आमचे तुमकां दिसता तुमी प्रेस मिडिया तुमी सुद्दां आमचे सदांच आसता. आमी हे खूब काम रोड्स आसूं आनी सगळीं आमी कामां चालू आसा फोंड्या भायर आनी लोकांक एक दिसता काम आनी फुडेंय कामां सुरू उरतलीं इतलें सांगता आनी म्हाजें उलयता सगळें. थँक्यू. गुणगान जातालो आनी आयज एकाच रातीन ताका स्वप्न पडलें आनी तो सरकाराच्या विरोधान उलोवपाक लागलो. सरकारान रावन सगळीं पदां ताणें भोगली. पर्पल फेस्टाचो तो डायरेक्टर जालो आनी सगळें सरकार बरें काम करता म्हणटालो आनी अचानक एका दिसान तो म्हणटा मुख्यमंत्री हें करता फोंड्यान कामां जायना. एका दिसानूच ताका दिसलें की फोंड्यान जायना म्हणून. सो तो आपूण एक दाखोवंक सोदता की आपूण समाजसेवक. अशे खुबशे समाजसेवक आसा खुबशे समाजसेवक आसा जे समाज सेवा करता. आपूण खंयच ढोंगीपणां करना. ही सगळी ढोंगीपणां. तुम्ही तयार आसतले जर आनंदाक टिकेट दिलेल्या आनंदा खातीर काम करपाक जर तेणें जर म्हटलें जाल्यार सोडली जाल्यार आमी ताणें कितें म्हटलें हाजेर उलयना. ताणें हो मुद्दो सांगिल्लो. तो दुसऱ्या पक्षान प्रवेश करच्या पयलीं ताणें हो मुद्दो सांगिल्लो. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी भारतीय जनता पार्टीचे कमळ ह्या मतदारसंघात आमी परतूनय निवडून हाडटले आनी 27 आमी परतून भारतीय जनता पार्टीचो हो सीट निवडून हाडटले. बाय इलेक्शनाक हाडटले आनी 27 आमचो हो सीट येतलो. सो फोंड्याचो तुमचो सीट आसतलो BJPचो ताका मोगोचो सपोर्ट आसतलो एलायन्स आसतलें काय म्हणून मोगोचे जे मंत्री आसा सुधीर दळवीकर सर आनी तांचो अध्यक्ष हे सुद्दां भारतीय जनता तांचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आमच्या बरोबर आसा आनी सरकारूय बरें काम करता. तेंचे पावर डिपार्टमेंटान बरें अंडरग्रावंड केबलींग इतली कामां चलिल्ली आसा. फोंड्यान डेवलपमेंट जायत आसा. सो तेय आमच्या बरोबर आसा. तांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो सीट आमी परतून भारतीय जनता पार्टीचो निवडून हाडटले. सो इतली विकास कामां केल्या तुमी सो एक कितली लीड मेळटली अशी अपेक्षा आसा युतीच्या उमेदवाराक. आनी पयलीं इलेक्शन डिक्लेअर जावनी ज्या पद्दतीन सरकार चलता म्हाका खात्री आसा की अशी लीड फोंड्यान केन्नाच भारतीय जनता पार्टीक मेळूना. कितली लिडान फर्स्ट टायम मेळटली. आमचें काम चालू आसा. आमी इलेक्शन टू इलेक्शन करिना. आमचे गेले सतत 4 वर्सां जालीं आमचें काम चालू आसा. मुख्यमंत्री हे सदांच फोंडेकारां खातीर एक्सेसिबल आसता. पक्षाचो अध्यक्ष आसा ते हांगा आसा. बाकी सगळे माजी राज्यसभा खासदार विनय भाई आसा नरेंद्र हे सगळे लोकांची कितें आसा जाल्यार तेंचे कडेन वताले. आमचे आमदार सदांच लोकांचें काम करताले. डेवलपमेंट जो जाला भारतीय जनता पार्टीच्या काळान जाता. राजू कला मंदिराचे म्हणत की लेडीज ना आतां अजुनूय कमिटी काडपाची आसा आनी 10 जे कल्चरल ऑर्गनायजेशन आसा फिल्म एंड ड्रामा आसा आनी वेगवेगळे फिल्डां म्हणजे कल्चरल फिल्डांतले ऑर्गनायजेशन कल्चरल ऑर्गनायजेशन आसा तेजे आमी एक मेंबर अपॉयंट करतले.
त्यानंतर इंडिव्हिज्युअल जे मेंबर आसा तो महिला असो आणि कोणी असो हे सगळे आमी वेगळे 9 जाण वेगवेगळ्या फिल्डांतले थंय कल्चरल फिल्डांतले तातूंत लेडीजय आसतली सो ते अपॉयंटमेंट आमी करपा आसा सो म्हणून बेश्टें दिशाभूल करपा जायना आमी ती कमिटी अपॉयंट जातली आनी ती रोखडीच आमी डिक्लेअर करता ते हांव क्लियर करपाक सोदतां न्हयचो म्हणून तेच हांव ताका विचारपाक सोदता की ताका कितें जबाबदारी ताकाच खबर ना आनी तो उमेदवाराक म्हणून मुखार आपूण हें करता कित्याक आज सरान आपली हांगा फोंड्या आमच्या मतदारसंघाची जबाबदारी घेवन घेवन हांगा मुखार फोंडेची जे कितें समस्या त्यो मुखार व्हरता आज फीश मार्केट सुद्दां आमी टेम्पररी जें आसा तें सराच्या फुडाकारान आमचें तें आतां टेंडर सुद्दां जाल्लें आसा म्युन्सिपाल्टीचें 33 लॅक्साचें म्हळ्यार टेम्पररी फ्लोरींग बाकी इलेक्ट्रिकल वर्क पेंटींग बी तशें सो ही टिका म्हणटात टिका तेणी म्हटलें आयडीन म्हटलें सर्जन ना आज 2 जाण सर्जन आसा केन्ना अपॉयंट केल्या आं केन्ना अपॉयंट केल्या पयलींच्यान आसा पूण फाटल्या दिसान नासलेले ना फाटल्या ना ना आसा लॉकडावन सर्जन आसा पूण ते कॉन्ट्रॅक्ट डिसिप्लिन आसा लोकांचे जे कितें सर्वीस आसा ती जाता